नुस्तेमारी खात्यान आता दर्यांत नुस्तें पोसपाक सुरवात केल्या। खात्याचो पयलो प्रयोग यशस्वी जालो। तळपण आनी पोणे दर्यांतल्यान पोशिल्ले चणक आनी मोडशाचो पयलो स्टॉक काडलो। नोव्हेंबरान नुस्त्यांच्या पिला सयत हे पांद्रे खात्यान दर्यान घाल्ले। नेमके 6 म्हयन्यांनी तांचे बरेपैकी मोडशे आनी चणकां जाल्यात। मंत्री आवेर्दान म्हणटा प्रयोग 100% यशस्वी जाला। गोंयकारांक आता दर्यावयल्या नुस्त्याचो हुस्को ना। अब 13 kgs आम्ही फिश घायल्ले हा 4 kgs मोडसो आणि उरले ते चणक मोडसो 5 months आणि चणक ओनली 4 months. But now it's totally grow झाले. Growth is up to the expectation. Morso has already crossed 1 kilo आणि चणक is around 500 to 700 grams. पण आता तुम्ही किती करतले जे फिश हेजे आमी आता हिंगा दोरयो रफ जाला सो आता whatever is big size he sell कोतली fishermen will sell and the rest of the fish we will take to Karwar to the CMFRI and we will grow the fish there till July. Then during the monsoon fishing ban period we will bring that fish to the sea. And as far as I have seen today, I can see the fishermen are really very happy. Next year hejaun bor kotli ami. They were not aware of this. Like this is the first time they have come across this sea culture. So next time they are saying we will take the best use of it. This time they have put just 50, but next time they are saying they will do it much better. But now the project is 100% successful. Yeah, it is 100% successful. आता जाय तसले नुस्तें दर्यांत पोसूंक मेळटले म्हूण नुस्तेकारांकूय हे प्रकल्पाक लागून उमेद जाल्या। सप्टेंबरात जर स्टार्ट जर जायत हो प्रोजेक्ट जाल्यार हो पागी बांदवा खातीर एक सक्सेसफूल आनी बरो प्रोजेक्ट आनी पोट भरपाचो प्रोजेक्ट आसा। किती खावड घालताल तुमी तांकां? आम खावड म्हणजे दिसाक 2 वेळ घालताले खावड। किती घालताले? ताली घाल पयलीं आमी बारीक तेका पावडर एक बारीक गुळेची तळी ती घालता पयलीं आमी आनी आतां ते वोडल न्ही वोडल म्हणजे आतां तेका आमी ताली हेंकून घालतात। किती करून घालताले? ताल्ल्या कुडकी करून घालतात। हो पांद्रो 25 नोव्हेंबर 2013 घाल्लो। तेन्ना मोडशे आनी चणकांची पिल्लां दर्यांतले पांद्र्यात सोडिल्ली। दर्यांत नुस्तें पोसपाच्या ह्या नव्या एक्वाकल्चर प्रयोगाचेर खात्यान नुस्तेकारांक खासा प्रशिक्षणूय दिला। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकर। जुवारी ॲग्रोकेमिकलान गेन म्हळ्यार ॲग्रिकल्चरल इनिशिएटिव्ह प्रकल्पा खाला नव्या जातीच्या काळंगांचे पीक काडपाचो प्रयोग दिवचले सुरू केला। गोंयभर शेतकारांच्या जमनींचे मॅपिंग करून तांकां मोबायला वयल्यान रिपोर्ट दिवपाची वेवस्था जुवारीन केल्या। किरण आनी आयशा ह्या नव्या काळंगांच्या जातीचे पीक 3 म्हयन्यां भितर येता। शेतकारांकूय ह्या गजालीची उमेद जाल्या। पळयात रिपोर्ट। दिवचलच्या वन मावळिंगे वाठारात जुवारी ॲग्रोकेमिकलान काळंगाचे पीक काडपाचो यशस्वी प्रयोग केलो। गोवा ॲग्रिकल्चर इनिशिएटिव्ह म्हळ्यार गेन प्रकल्पा खाला आयशा आणि किरण ह्या 2 नव्या जातीच्या काळंगाचे पीक काढले। जानेवारीच्या 30 तारखेक याची लागवड केली आणि लागवड केल्या उपरांत साधारण एक 8 दिसाच्या फरकान जेन्ना रोपी रुजोवन येयली साधारण 3 म्हयन्यां भितर हे जानेवारीच्या एंडाक लावन फेब्रुवारी जाता म्हणसर आमी हे इतके पुरे करून फेब्रुवारीचे साधारण मार्चाच्या 14 तारखेक पयलें फळ काडलें आणि आता करून साधारण आतापर्यंत 400-500 सुमार फळ विकलां। आता हे प्रयोग ह्या तत्वाचेर केल्ले आसा, धंदो असो अजूनही करूंक ना। जुवारीच्या ह्या यशस्वी प्रयोगा उपरांत शेतकऱ्यांनी व्यावसायिक पद्धतीन काळंगाचे पीक काडपाचे थारायला। जुवारीचे अधिकारी शेतकऱ्यांक जमनीचे मॅपिंग करून त्या प्रमाण मार्गदर्शन आणि हेर सुविधा दिवंक तयार आसा। जुवारी ॲग्रोकेमिकल्स आणि गेन गोवा ॲग्रिकल्चर इनिशिएटिव्ह म्हणून प्रोजेक्ट जो स्टार्ट केला फाटले 1 वर्स जालें। हे प्रोजेक्टाच्या अंडर आमी बारीकशी जे शेतकऱ्यांक आमकां मदत करपाक शकतले आमी की टेक्निकल सपोर्ट म्हणा ह्या दृश्टींतल्यान खुबश्यो गोष्टी अश्यो चालू केल्यात आणि त्या दृश्टींतल्यान हो एक आज वॉटरमेलनचो प्लॉट आमी हांगा पळयलो। तर हे गेन प्रोजेक्टाच्या अंडर आमी फूल गोंयचे जे आसा ते सॉयल मॅपिंग करपाचो विचार केला आणि सॉयल मॅपिंग म्हणजे शेतकऱ्याचे जी जमीन आसा तेजे आमी GIS युनिट घेवन सॅटेलायटाच्या अंडर तेजे आमी प्रत्येकाचे सॅम्पल काडटले आणि हे सॅम्पल काडले उपरांत शेतकऱ्याक आमचे कडेन येवपाची किंवा खंय वचपाची गरज ना, तर ताका डायरेक्टली त्याचो रिपोर्ट जो आसा तो मोबायलाचेर मेळटलो। प्रुडंटा खातीर उदय परब। गोंयचो एकूय प्रादेशीक पक्ष बारीक समाजा खातीर वावुरना आनी राष्ट्रीय पक्षांक ते जमना अशें लोकमताचो संपादक राजू नायक म्हणटा।
गोमंतक मराठा समाजाच्या 89व्या वर्सुकी दिसा निमतान केल्ल्या कार्यावळींत तो उलयतालो. वेगवेगळ्या मळार बरी कामगिरी केल्ल्या समाजाच्या लोकांचो सुवाळ्यांत पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. गोमंतक मराठा समाजान 89वा वर्सुकी दीस आयतारा मनयलो. त्या निमतान समाजान पणजे खासा कार्यावळ घेतिल्ली. अशें तरेन गांवांनी अशें जालें की बारीक समाज अक्षरशः देशोधडी जालो. इनफॅक्ट कोणें तरी ह्या प्रश्नाचेर राजकारण करून फुडें वचचें आनी कोण करतले प्रादेशीक पक्षान करपाचें. पण राष्ट्रीय पक्षान राष्ट्रीय समाजान मूळ वचून सामके खोलान वचून प्रश्न घेवन लढपाची तांक ना. गोंयच्या एकाय प्रादेशीक पक्षान ह्या प्रश्नाक जागृताय केली ना, खर आंदोलन केलें ना, तो प्रश्न घेवन उबे रावपाची धाडसय केलें ना. कारण सगळे राजकीय पक्ष, सगळे राजकीय फुडारी तातूंतल्यान महिनो मेळटा तातूंत हात मारप सगळे धरून सांगलेलें. सुवाळ्याचो अध्यक्ष म्हण मोहनदास लोलयेकारानूय 4 उतरां सांगली. वैयक्तीक दृश्ट्या हांव जात मानना, हांव जातीच्या पिंडाक हाका एनकरेज करना. हांव समाजाच्या हातूंत आयलो तेकाच लागून की म्हाका दिसता की ही एक पुरोगामी चळवळ म्हणून जातीचे एनकरेजमेंट करपाच्या बाबतींत हांव तसो वैयक्तीक रित्या विरोध. म्हाज्या वैयक्तीक लायफांत हांव जात मानना, हांव जातीक देव मानना. पूण आमचो समाज हो एक जातीचो समूह असो मानना. आमचो समाज ही पुरोगामी चळवळ, जी पुरोगामी चळवळ. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.